नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मोती दोंगरावेली 210 बेकायदेशीर बांदकामां मोडटले। दक्षिण गोंय कोमुनिदाद प्रशासक मंगळारा सावन काडटा नोटीशी। पोलिसांक घेवन 2 पंगड खास मोहिमेचेर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय नासतना चलिल्लो रेंवेचो धंदो हरीत लवादान केलो बंद। सगळ्या राज्यांक नोटीशी। गोंयांतय रेंव काडटल्यांची लायसनां हुमकळ्ळी। निमणे वालंका आलेमा प्रदेश युवा काँग्रेस अध्यक्ष झेवियरा परस 168 मतां मायज। झेवियर प्रदेश युवा काँग्रेस उपाध्यक्ष। आयतारा जाल्ले वेंचणुकांचो निकाल। मेडिकल डेंटल एडमिशनाचे कोफूसांव सुटना। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर सरकाराची भूमिका स्पष्ट ना। अवमान याचिकेक हायकोर्टाची मान्यताय। सुनावणी 16 ऑगस्टाक। आणि सालेली बोडण वाड्यार मेळ्ळे बिबट्याचे 2 पेटे। क्रशराचे शेडीत बिबटीन व्हिली। एकल्याक वेलो उखलून दुसऱ्याक व्हरतली म्हूण राना अधिकारी पळयतात वाट। खबरो विस्तारान। मोती दोंगरावेली 210 बेकायदेशीर बांदकामां मोडून जमीन सपाट करतले। दक्षिण गोंयच्या कोमुनिदाद प्रशासकान डॉक्युमेंट नाशिल्ले थंयचे 210 बांदकामांचेर बुलडोजर फिरोवपाचें थारायलां। मंगळारा सावन त्या बांदकामांचेर नोटीशी मारतले। लोकांक घरां खाली करपाक 10 दीस मेळटले, नाजाल्यार कोमुनिदाद तें खाली करतली। नोटीशी दिवपा खातीर 2 खासा पंगड नेमतले। तांचे खातीर कोमुनिदाद प्रशासकान पुलीस सुरक्षाय मागल्या। Encroachments on the Moti Dongar, the land belonging to the Ake Comunidad, that is Chalta number 52, petition number 228. Now this is basically Moti Dongar area, and there were 210 people who had gone into petition against the first removal notices which were served by my office under the Goa Land Prohibition of Constructions 1995 Act. Fresh show cause notices were issued again on these petitioners, and this is the order which is come on the show cause notice which was issued on 29th of April. Services of the notices will be starting immediately, that is from tomorrow. Tomorrow onwards we will be serving the notices on the encroachers through Scriva of Comunidad. We have made 2 teams for that, and accordingly the notices will be served. Yes, of course I have asked for police protection for my staff. How many houses are total there are 210 notices to be served, 210 encroachers. Final order on the show cause notices. Show cause notices. I have passed my orders on the show cause notices which I had issued, or which my office has issued on 29th of February. रिपोर्टर समीर भट्ट, प्रुडंटा खातीर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय नासतना चलिल्ले रेंवेच्या धंद्याक हरीत लवादान बंदी घाल्या। सगळ्या राज्यांनी ही बंदी लागू जाल्या। सगळ्या राज्यांच्या मुखेल सचिवांक लवादान नोटीशी काडल्यो। राज्यांक 14 ऑगस्ट मेरेन जाप दिवची पडटली। उत्तर प्रदेशांत IAS अधिकाऱ्याचे निलंबनाच्या फाटभुंयेर लवादाच्या आदोगादांचे संघटनेन घाल्ले याचिकेचेर लवादान हो अंतरीम आदेश दिलो। गोंयच्या रेंवेच्या मायनिंगाक लायसनां दिवपा खातीर खण खात्यान सुरू केल्ली प्रक्रिया आता हुमकळ्ळ्या। न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमाराच्या मुखेलपणाखालच्या राष्ट्रीय हरित लवाद मंडळान पुराय देशांत रेंव काडपाचेर तात्पुरती बंदी घाल्या। रेंव माफियाचेर कारवाय करपी उत्तर प्रदेशांतली उपजिल्लोधिकारी दुर्गा शक्ती नागपालाक उत्तर प्रदेश सरकारान निलंबीत केल्ल्यान राष्ट्रीय हरित लवाद मंडळ बार असोसिएशनान केल्ल्या अर्जाचेर न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमारान हो आदेश दिला। गोंयांत रेंव काडपाक कायदेशीर परवाने दिवपाचें गोंय सरकारान हालींच थारायला। त्या खातीर लोकांकडल्यान अर्ज मागयल्यात। रेंव काडपा खातीर खण खात्यान 10 विभाग थारायल्यात। पुराय देशांत रेंव काडपाचेर राष्ट्रीय हरित लवाद मंडळान बंदी घातिल्ल्यान गोंय सरकाराक रेंव काडपाक परवाने दिवंक मेळटले काय कितें असो प्रस्न उप्रासला। रेंव काडपा खातीर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय घेवची पडटली अशें लवादान म्हणलां। 14 ऑगस्ट मेरेन नोटिसांक जाप दिवची असो आदेश लवादान दिला। बेकायदेशीर रितीन रेंव काडिल्ल्यान सरकाराची येणावळ व्हडा प्रमाणात बुडटा अशें लवादाचें म्हणणें आसा। इतले मजगतीं गोंयच्या मायनिंग प्रस्नाचेर सुनावणी घेवपाक न्यायमूर्ती TS ठाकुरान सोमारा न्हयकार दिलो। ते खातीर नवे खंडपीठ नेमपाची विनवणी तांणी मुखेल न्यायाधीशाक केल्या।
केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या अहवालाचेर गोंय सरकारान अजून आपणालें मत मांडूंक ना. गोंय सरकारान अजून अभयारण्याची शीम थारावंक ना. हाची दखल न्यायालयान घेतल्या. आता ह्या प्रस्नाचेर 12 ऑगस्टाक सुनावणी जावं येता. फॉरेस्ट बेंचाचे जज आशिल्ले पळय तांच्यांनी सांगलें की आमी खंयचीय मायनींग मॅटर घेवचे ना. तातूंत आमी मातशे थक्क जाले की आमचे खूब उमेद आशिल्ले की सुप्रीम कोर्ट आमचे मॅटर सॉल्व करतली बेगिना बेगीन आनी आमचे जे पळय बेरोजगार लोक आसा तांचे सारके पोटार येयला आनी ते कितें तरी जे लिगल मायंड्स आसा ते तरी सुरू करपाक दितले. पूण अशें जर सुनवायच जायना जाल्यार आमी खंय वचचें आनी कितें करचें म्हूण कांयच समजना आतां. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. निमणे वालांका आलेमांव प्रदेश युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष जालेच. झेवियर फियालोक ताणें 168 मतांनी हरयलो. झेवियर उपाध्यक्ष जालो. सोमारा सकाळीं निकाल लागलो. युवा काँग्रेसीचो उत्तर गोंयच्यान एस्टन सांता मारिया जाल्यार दक्षिणेंतल्यान दयेश नायक अध्यक्ष जाला. प्रदेश युवा काँग्रेसीच्या वेंचणुकेचो निकाल सोमारा मडगांवां जाहीर जालो. वालंका आलेमांव प्रदेश युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष जाले. अध्यक्षपदाचे रेसीन 6 जाण आशिल्ले. वालंकाक सगळ्यांत चड 530 जाल्यार झेवियर फियालोक 362 मतां पडली. झेवियराक 168 मतांनी मार बसलो. तो उपाध्यक्ष जातलो. पहले नंबर पर एलेमाव साबियो एलेमाव थे, उनको 3 वोट मिले हैं और गौरी सिरोडकर उनको 38 वोट मिले हैं. गौतम भगत उनको 33 वोट मिले हैं. वरद मार्डोलकर उनको 92 वोट मिले हैं और वेलेंका एलेमाव जो कि सबसे ज़्यादा वोट इनको 530 वोट मिले हैं और ज़वेर फेलियो उनको 362 वोट मिले हैं. ये 6 के 6 कैंडिडेट हैं. इन लोगों को इतने वोट मिले हैं. 3 वोट इनवैलिड हुए हैं. I feel good and thanks to all my supporters who are here. It's the youth of Goa who are the voice of youth of Goa. खासदार फ्रांसीस सार्दिनान वालंकाक परबी दिली. तो म्हणटा ते वेंचणूक लढोवन वेंचून आयला. ताका घराणेशाही म्हणू नज. New Youth Congress president has been elected. I congratulate Ms. Walanka Alemão. In any democracy, when people elect somebody, we have to accept and be happy that the person has been democratically elected. रिपोर्टर प्रतीक परब आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.